पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्व्हिस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतके सोपे आणि सुटसुटीत कार्ड दुसरे आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयले कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतले काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतले जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेच कार्ड यूज करून ताका ते कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटले. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया तिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटले. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो दॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आणि सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज अन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हे कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचे चलतले. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हे बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जाले. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनाक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजे रजिस्टर्ड जातले. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. 1000 रुपया भरल्या उपरांत 1000 रुपया भरून तो कंटिन्युअसली जो आहा पळय न्ही म्हयनोभर कितें कार्ड आनी अशें कांय ना तेजे पयशे जे आहा ते कॅरी फॉरवर्ड जातले फॉर द नेक्स्ट मंथ. एका म्हयन्यान घेतले तेजे पयशे ते सोंपले अशें कांयच ना. तेजे त्या म्हयन्याचे पयशे कॅरी फॉरवर्ड दुसऱ्या म्हयन्याक जातले. ती पयशे घेतले बाबा ह्या म्हयन्यान आपूण यूज केले ना जाल्यार ते कार्ड फाल्यां सकाळी यूज करूंक मेळचे ना अशें ना. सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट सोडून फॅमिली कार्डय अवेलेबल आसा. घरांतल्या एका मनशान जर कार्ड घेतले जाल्यार दुसऱ्याक कार्ड घेवपाची गरज ना. तेणी त्याच कार्डाचेर बाकी ट्रॅव्हल करूं येता. म्हणजे मिस्टरान घेतलेले कार्ड मिसेसीकूय बी यूज जातले. त्या खातीर ते कार्ड घेवन तेणीय बी त्या कार्डाचो फायदो हो घेवं येता. म्हणून आतां दोग जाण रेग्युलर ट्रॅव्हल करता जाल्यार दोन वेगळी कार्डां घेवची पडटलीं. बट दोग जाण रेग्युलर कार्ड जर वापरना एकटोच वापरता जाल्यार एक कार्ड घेवन जाय तेन्ना मिसेसीकूय बी ते कार्ड वापरपाचो रायट जो आसा हो उरतलो. रेग्युलर इंडस्ट्रींत कामाक वचपी प्रायवेट सेक्टरांत कामाक वचपी किंवा गव्हर्मेंटांत कामाक येवपी ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या 100% कार्डाचो यूज करचो. म्हणजे हांवें म्हाजी बस आनी कदंबा ह्या दोनाय खातीर म्हटलां. आमची रेग्युलर पास सिस्टम आसात बट ताज्या भायर म्हणजे आमची कार्ड सिस्टम ही आमी इंट्रोड्यूस करता आसतना लोकांक एकदम म्हणजे सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जाका आमी म्हणटा ते सिमलेस आनी कॅशलेस ट्रॅव्हल जातले. खंयसरूच तांकां रावपाची गरज ना. जी कदंबा दिसता ताजेर तेंच्यांनी वयर सरपाक जाय. सगळ्या बस स्टँडचेर ऑनलायन एप्लिकेशन आमी केलां. ऑनलायन एप्लाय करपाचें तेजे कार्ड ताका तेज्या बस स्टँडार मेळटले आनी कावंटरूय बी बस स्टँडाचेर आसतले. तेज्या भायर ऑनलायन ना पळय न्ही कोणाक. बस स्टँडाचेर आमचे केटीसीचे ऑफिस आहा थंय कावंटर आहा. फॉर्म भरून दिवपाचो आनी कार्ड घेवपाचें.